नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। तर सुरू करूया गोवा टॉप 25च्या ह्या मुखेल खबरांक। भाजपाचे आमदार, मंत्री आणि हेर पदाधिकारी सरकारी नोकरांक पोस्टल बॅलेटाच्या अंतर्गत भाजपाक मत मारचे म्हणून पिट्टात असो आरोप काँग्रेसीचो मुरगांवचो उमेदवार संकल्प आमोणकरान केलो। ताचो वेंचणुकेचो प्रतिस्पर्धी मिलिंद नायकाचेर ताणें फोग काडलो। भाजपान हे बेगोबेग थांबोवचे अशी शिटकावणी संकल्पान दिल्या। हे विशीं वेंचणूक अधिकाऱ्यांक तांणी निवेदन सादर केलें। गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन पुराय जालें। लसीकरण केंद्रां आतां बंद दवरतले। कोणाक जाय जाल्यार हॉस्पिटलांनी ती मेळटली अशें भलायकी खात्याची संचालक आयरा आल्मेदा हाणें सांगलां। वॅक्सिन 100% कोविड घालयना, पूण व्हडलें लुकसाण जावपाचें आसा जाल्यार तें वाटयता असो दावो दोतोरांनी केलो। 15 ते 18 वर्सांच्या पिरायेच्या भुरग्यांक 87% वॅक्सिनेशन जालां। चडशा भुरग्यांक कोविड जाल्ल्या कारणान कोविड जावन 3 म्हयन्याचो अंतर दवरून फुडें व्हरचें पडटा, म्हणून भुरग्यांचें वाशिनीकरण करपाचे टक्के मातशे उणे जाला। तशेंच गोंय राज्या भितून कोविड सध्या तळाक पावता अशें भलायकी संचालकांनी सांगलां। गोंय विधानसभा वेंचणुके खातीर 40 मतदार संघा खातीर 78.94% मतदारांनी शांततायेन मतदान केलें। उत्तर गोंयांतली सगळी ईव्हीएम मशिनां पणजेच्या श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्या आल्तीन हांगासर आशिल्ल्या पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन हाडून दवरल्यात। महाविद्यालयांत ईव्हीएम्स मशिनां हाडून दवरिल्ल्या भायर खर सुरक्षा वेवस्था आसा। पुलीस, केंद्रीय राखीव दळाचे जवान तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान व्हडल्या संख्येन सुरक्षे खातीर तैनात आसात। तशेंच पॉलिटेक्नीक कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक आनी हेरांक वळखपत्र दाखयले शिवाय भितून सोडपाक बंदी आसा। मांद्रे मतदारसंघात तुयें मोरजी ह्या वाठारांत उदकाची समस्या आसा। उदकाची दार कमी आशिल्ल्यान उदकाची टाकी लेगीत भरना, देखून लोक बेजार आसात। हाचेर बेगीनूच उपाय करचो अशी मागणी करीत लोकांनी आपले त्रास आनी तिडक उक्तायल्या। उदकाची दार कमी आशिल्ल्यान लोकांक पोटभर उदक मेळना, तशेंच तेका लागून लोक बेजार जाल्यात। हाचेर बेगीनूच उपाय करचो अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। तशीच आपली तिडकूय मांद्र्यांतल्या लोकांनी उक्तायल्या। सरकारान दिल्ली आश्वासनां पुराय जावंक ना। 2022 वेंचणूक जाली तरी रस्त्याची कामां अर्दवट आसा। नोव्हेंबर निमणे मेरेन गोंयांतले सगळे रस्ते पूर्ण जातले असले अशें आश्वासन सरकारान दिल्ले, पूण मुखेल रस्ते सरकारान सुळसुळीत केल्यात आनी भितुरल्या रस्त्यांक आजून मेरेन सारके केल्ले ना। 10 मार्च मेरेन तरी हे रस्ते सुळसुळीत जातले काय ना असो प्रश्न आतां लोकांक पडला। ह्या फावट मिरयांची चड पिकावळ आयला अशी माहिती मिरयांचे पीक घेवपी शेतकारां कडल्यान मेळटा। मिरयाच्या पिकावळी खातीर अंदू पोशक वातावरण जाल्ल्या कारणान पिकावळ मातशी वाडल्या। गरम मसाल्या खातीर तशेंच आयुर्वेदीक वखदां खातीर मिरयांचो वापर करतात। मसाल्याच्या साहित्या भितून मिरयांचो मोल मातसो चड आसता। त्या खातीर शेतकऱ्यांक आतां मिरयाच्या पिकावळींतल्यान बरें मोल मेळटलें अशें दिसता। काळ्या मिरयांचो चडसो वापर मसाल्यां खातीर जाता, देखून ह्या फावटी शेतकऱ्यांक मिरयाचें पीक बरें मेळ्ळ्या कारणाक लागून
ह्या फावटी मिरयांक एक बरो मोल मेळटलो अशें दिसून येयला. म्हापशा बँक ऑफ इंडिया लागसर बुधवारा सांजच्या टायमार सोरो पिवन एकट्या बेबद्यान आपली गाडी व्हरोन येरादारी पुलिसांच्या गाडयेर मारून खोल्ले सायडीन पळपाचो यत्न केलो. पूण येरादारी पुलिसांनी तांकां कांय वेळ धरून दवरले, पूण म्हापशेचे पुलीस येता म्हणसर तो खोल्ले सायडीन पळोवन गेल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळ्ळें. सोरो पिवन हो बेबदो आरटीओ पुलिसां कडेन शाणपणाय करपाक लागलो. आरटीओ पुलिसान ताका आडोवन दवरले. तरी हेजी शाणपणां काय बंद जायना जाल्यार सोरो मातसो चड पियेल्ल्या कारणान तो आरटीओ पुलिसां कडेन झगडपाक लागलो. बुधवारा सांजे मोरजे दर्यादेळ एक कासव येवन तांतयां घालून गेलो. मोरजे दर्यादेगेर 1997 पासून कासव संवर्धन मोहीम राबयता. 2002 वर्सा सावन ह्या दर्यादेगेर 500 चौरस मीटर जागो कासवाच्या संरक्षणा खातीर आरक्षीत केला. आतां मेरेन ह्या दर्यादेगेर 448 कासवांनी तांतयां घातल्या. तातूंतली 16,735 कासवांची पिलां सोडपाक वन खातें आनी वन विभाग यशस्वी जाला. 2000 वर्सा सगळ्यांत चड म्हणजे 31 कासव मोरजे दर्याचेर आयिल्ले. पोरू 23 डिसेंबराक एक कासव येवन दर्यादेगेर 136 तांतयां घालून फक्त 30 पिलां तेणी जल्माक दिली. जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यान 29 कासवांनी तांतयां घातली. मुरगांव पालिके कडेन पयशे नाशिल्ल्यान पालिकेच्या कामगारांक जानेवारी म्हयन्याचो पगार ना दिवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. पगार कित्याक दिलो ना हाची जाप विचारीत बुधवारा पालिकेच्या कामगारांनी मुख्य अधिकारी जयंत तारी हाका सोमारा घेराव घातलो. ह्या वेळार खंयच्याय परिस्थितीन बँके कडल्यान रीण घेवन कामगारांचो पगार बेगोबेग दिता अशें उतर जयंत तारी हांणी कामगारांक दिलां. पालिकेच्या पेन्शनकारांक निवृत्ती वेतन लेगीत वेळार मेळना अशी माहिती एका पेन्शनरान दिल्या. बुधवाराक मडगांव नगरपालिके कडेन कार्निवालाच्या तयारे विशीं नियाळ घेवपाक बसका घेतली. कोरोनाचे नेम पाळून हो कार्निवाल मनोवपाचें थारायला. ह्या कार्निवालाक मुखेल सोयरे म्हणून ब्रह्मानंद शंकवाळकर हाजीर आशिल्ले. 27 फेब्रुवारी गोंयच्या परंपरेचेर आदारीत कार्निवाल घडोवन हाडटले अशें मडगांव नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेलो फर्नांडीसान सांगला. ह्या सभेक येरादारी पुलीस, भलायकी विभाग, पर्यटक विभाग, हॉस्पिसियोचे मुखेली आनी हेर उपस्थित आशिल्ले. गोंयांतल्यान कोयर भरून व्हरपी ट्रकांतल्यान कोयराची गळटी जाल्ल्यान काणकोणकारांनी पोळे चॅक नाक्याचेर ट्रक आडोवन धरलो. ट्रकांतल्यान कोयराची गळटी जालीच कशी अशी जाप थळाव्यांनी ट्रक चालकाक विचारली. ट्रकान कोयर कोंबून भरिल्ल्यान कोयराच्या वयर धांपिल्ली कापेत पिंजून हो कोयर पुराय रस्त्याचेर वत्तालो. ट्रकांतल्यान कोयर वता तो पळोवन थळाव्या लोकांनी पोळे चॅक पोस्टा मेरेन पाठलाग करून हो ट्रक आडयलो. रिणाचे पयशे वसूल जावपाच्यो आडखळी आनी वेव्हारांचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान बऱ्याच बँकांक फटको बसला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे आदले अध्यक्ष रजनीश कुमारान सांगले. द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट अ बँकर्स मेमोरियर ह्या तांच्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्यात ते उलयताले. रिणाचे पयशे वसूल जावपाच्या आडखळी आनी वेव्हारांचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान बऱ्याच बँकांक फटको बसला.
बँक ऑफ इंडियाचे आदले अध्यक्ष रजनीश कुमारान सांगले द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बँकर्स मेमोरियल ह्या तांच्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्यात ते उलयताले. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून मंगळारा 5 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाला. 2725 चाचण्या उपरांत 118 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 259 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.79% अशें आसा. मंगळारा उपचारा खातीर 7 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 6 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 1608 सक्रीय दुयेंती आसात. मंगळारा 111 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले. गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुमचे प्रश्न ते आमचे प्रश्न. गोंयांत नवो बदल हाडूंक सगळ्या प्रश्नांची सरकाराक विचारूया जाप. गोंयचें पर्यावरण सांबाळूंक गोंयचे अस्तुरेचो आवाज, गोंयचे परजेचो आवाज, तुमचे जिणेचो साज. गोंयचो सैम सांबाळूंक तुमचेर अत्याचार करतल्यांचेर, भ्रष्टाचार करतल्यांचेर, अन्याय करतल्यांचेर आमी परतून एकदा पेटयतले नाळ. हांव अलिशा मेनेझीस. हांव शैलेंद्र मेहता. आणि तुमच्या मुखार घेऊन येता तुमचो आवाज तुमच्या मुखार हाडटा गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात गोवा टॉप 25च्या फुडल्या बुलेटिनाक. मार्ना शिवोले रस्त्या कुशीक बसून धंदो करपी पारंपारीक बाजारकारांक कसल्योच मुळाव्यो सुविधा नात. पंचायत सोंपो घेता पूण धंदो करप्यांक सादी शेड लेगीत बांदून दिल्ली ना. पंचायतीच्या ह्या कारभाराचेर बाजारकारांनी नाराजी उक्तायला. पळयात तांचें म्हणणें. शिवोले रस्त्या कुशीक बसून धंदो करपी पारंपारीक बाजारकारांक सादी शेड सुद्दां बसोवन दिल्ली ना. ताका लागून तांकां त्रास सोंसचो पडटा. तांकां कसल्योच मुळाव्यो सुविधा केल्ल्यो नात. पंचायत सोंपो घेता पूण धंदो करप्यांक सादी शेड लेगीत बांदून दिवंक ना. ताका लागून ह्या बाजारकारांक मातसो त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून बाजारकारांनी हेचेर आपली नाराजी उक्तायला. फेब्रुवारी म्हयन्यांत संगीत क्षेत्रांतल्या 3 म्हत्वाच्या व्यक्तींचें निधन जालें. देशांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. ज्येश्ठ बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी पिराय तेजी 90 वर्सां हिका काल कोलकाता हॉस्पिटलांत मरण आयलें. तांणी हालींच पद्मश्री पुरस्कार उसरां मेळ्ळो म्हणून आकारिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्खय व्यक्त केलें. मुखर्जी हांकां गायना खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. पणजे सांतिनेज खाडीच्या दुशीत उदकाचो लोकांक त्रास जाता. खाडीचें दुशीत उदक व्हांवून वचपाक वाट ना. प्लास्टीक कोयर खाडींत उडयल्ल्यान उदक कुसलां. ही खाडी नितळ करून जल प्रदूषण वाटोवपाची गरज आसा. सगळो कोयर येवन ह्या खाडीन वयता आनी ताका लागून हें उदक कुसलां. ताका लागून सांतिनेजच्या ह्या खाडीक घाण वास पडला. थळाव्या लोकांनी हेजेर तक्रार नोंद केला. पेडणे अबकारी कचेरीची वायट परिस्थिती जाला. टॉयलेटीच्या टाकयेचे बुरशें उदक कचेरेच्या दारांतल्यान व्हांवता आनी कर्मचाऱ्यांक उदकाच्यो घाणी सोंसच्यो पडटा. कार्यालयाच्या टॉयलेटीची दारां सारकी नात. उक्त्या दारांतल्यान सुकणीं भितून येवन कचेरी बुरशी करतात. हुंदरांनी सुद्दां थंय खवदळ घातल्या.
ह्या कार्यालया कडेन सरकारान लक्ष दिवन बेगोबेग परिस्थिती सुदरची अशी मागणी सूर्यकांत चोडणकरान केल्या. भारतीय सुरक्षेक बाधक थारपी वट्ट 54 ॲपांचेर बंदी घालपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ह्या ॲपांनी स्वीट सेल्फी HD, ब्युटी कॅमेरा, म्युझिक प्लेयर, म्युझिक प्लस, व्हॉल्यूम बुस्टर, व्हिडिओ प्लेयर मीडिया, विवा व्हिडिओ एडिटर, नाईस व्हिडिओ बायडू, ॲप लॉक, एक्स्ट्रा क्राफ्ट अशा ॲपांचो आस्पाव आसा. ह्या ॲपांतल्यान लोकांचे अकाउंट हॅक जावपाची शक्यता आसा. तेका लागून केंद्र सरकारान ह्या ॲपांचेर बंदी घातल्या. मोपा हे गोंयांतले दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आसतले. ग्रीनफील्ड मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम चालू आसून 60% सुविधांचे काम जानेवारी म्हयन्यांत पुराय जाल्ले. तशेंच टर्मिनल इमारतीचे काम नेटान चालू आसा. जाल्यार विमानतळाच्या धावपट्टी आनी टॅक्सीवेचे काम कांय प्रमाणात पुराय जाला. तशेंच एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवराचे बांदकाम निमण्या टप्प्यान आसा अशी माहिती नागरी उडान संचालक सुरेश शानभोगेन दिला. आता मेरेन 60% काम मोपा एअरपोर्टाचे कंप्लीट जाला. कोविडाचे तिसऱ्या ल्हारा खातीर गोंयांत शाळा सुरवात करपाचो निर्णय अजून मेरेन घेतिल्लो नाशिल्ल्यान शाळा कॉलेजीचे फुडें कितें तें अजून स्पश्ट जायना. शिक्षण खात्यान अजून हाचेर निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याचें सांगलां. महाविद्यालय आनी उच्च शिक्षणीक संस्था 15 फेब्रुवारी मेरेन विद्यार्थ्यां खातीर बंद आसल्यो असो आदेश वेंचणुके आदीं येयल्लो. पूण शिक्षकांनी शाळेन येवंक भुरग्यांक ऑनलायन शिकोवपाचे आदेश शिक्षण खात्याचे अधिकारी सावयकरान सांगले. गोंय राज्यांत 100% वासिनीकरण पुराय जाला. मात शिक्षण वेवस्थे विशीं सरकाराचें धोरण स्पश्ट ना. सांतांद्रे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी पयले स्वातंत्र्या उपरांतचे आमदार टिओ टॉनियो पेरेरा संवसाराक अंतरले. 2 दिसां उपरांत तांची पिराय 92 वर्सां जावपाची आशिल्ली. गोंयांत घडिल्ल्या दर एका चळवळीत तांचो भोवमोलाचो वांटो आसलो. जावं ती गोंय मुक्ती खातीरची चळवळ आसूं वा जनमत कौल. कोंकणी गोंयची राजभास जावची देखूनय तांणी आंदोलन केल्लें. एक एकनिश्ठ नेतो म्हणून तांची गोंयांत वळख आशिल्ली. स्वातंत्र्य गोंयच्या पयल्या विधानसभेंतलो हो निमणो मंत्री. तांचे गोंया खातीरचें योगदान गोंयकारांक केन्नाच विसरपाना. तांकां गोंयकारां वतीन गोमंतक TV आर्गां ओंपता. कुठ्ठाळी पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर एडसियाना रॉड्रिग्साची बुधवारा बिनविरोध निवड जाली. जाल्यार उपसरपंच पदाचेर प्रताप नायकाची निवड जाल्या. कुठ्ठाळीची आदली सरपंच सोनिया परेरा आनी उपसरपंच सांतोन दा गामा हांच्या विरोधात 7 पंच वांगड्यांनी अविस्वास ठराव दाखल केल्या उपरांत हो निकाल जाहीर केलो. गिमाच्या दिसांनी 70 मालांतल्यो चडश्यो न्हंयो बांयो सुकून वतात. ताका लागून शेतां आनी बागायती शिंपपाक उदकाचो उणाव निर्माण जाता. देखून फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंय उदका स्रोत खात्या अंतर्गत 70 मालांतल्या कांय वाठारांनी बंधारे बांदपाचें काम नेटान चालू आसलें. बंधाऱ्याक लागून उदक सांठोवन उरपाक मजत जाता.
बंधाऱ्यांनी सांठोवन उरिल्ल्या उदकाक लागून आतां 70 वाठारांत शेतां आनी बागायती फुलपाक लागल्यात. ताचो फायदो सुपारी, केळी, काळी मिरी, जायफळ, अननस, फणस आनी हेर वेगवेगळ्या बागायतीच्या पिकावळीचेर जाता. डोंगरेचो फामाद इंत्रूज लागीं पावलो. माघ म्हयन्याच्या तिसऱ्या शुक्राराचो दीस उजवाडल्या उपरांत इंत्रूज उत्सवाक सुरवात जाता. पोर्तुगीज राजवटी वेळार धर्मांतर जाताली. श्री पश्टी शांतादुर्गा देवीच्या भयणीक बाटायले आनी सुसेत सायबीण अशें नांव पडलें. सायबिणीच्या नांवान इंत्रुजाच्या वेळार व्हडलें फेस्त जाता. हिंदू क्रिस्तांव भाव मेळून फेस्त मनयतात. पालखेच्या वेळार व्हडली थंय वटी भरतात तशेंच सायबिणीच्या पायणेला कडेन मेणवाती आनी फुलांचो हार ओपून बेसांव घेतात. तशेंच चवथ्या दिसा मांसाहारी आनी शाकाहारी दोनूय तरेचें जेवण रांदून वाडटात. पांचव्या दिसा गुलाल खेळटा आनी उपरांत गाराणें घालून उत्सव सोंपता. कार्निवाल उत्सव हे गोंयचें आकर्शण. ह्या उत्सवाक गोवा कार्निवाल किंवा विवा कार्निवाल अशेंय म्हणटात. गोंयांत हो उत्सव 4 दीस मनयतले. हो उत्सव देशभरांतल्या पर्यटकां खातीर एक व्हडलें आकर्शण. ह्या वर्सा हो कार्निवाल 26 फेब्रुवारीक पणजे, 27 फेब्रुवारीक मडगांव, 28 फेब्रुवारी वास्को आनी 1 मार्च म्हापसा हांगा जातलो. तशेंच रस्त्यार हेडपी सुण्यांक खातीर एक खास कार्यक्रम करतले. कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी तांची काळजी घेतले आनी पुनर्वसन करपा खातीर जनावरांचेर मोग करप्यांक प्रेरीत करपा खातीर हेडपी सुण्यांक आसरो दिवपाची स्थळां स्थापन करतले.